सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोळा उल्हास जेवणा तुझ्या सगीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया उर्भेन आम्ही आयल्या भक्तीन मोगा तुका आमी असिता काळजान मोनान येजा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही वोळ संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वोळ उल्हासा जेवणा तुझ्या सगीच्या क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता सद्याकाळच्या 21व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता कोरोना पिडे वरवीं आमी कश्टून आसाव ह्या निमती इगर्जेक वचूंक साध्य ना मिसाचें बलिदान थंयसर भेटोवंक साध्य ना तस जाल्यार सर्व क्रिस्ती वावरती लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा हे मिसाचें बलिदान प्रत्येक तुमच्या खातीर तुमच्या इरेद्या खातीर परगांवांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर तांच्या कश्ट संकश्टाच्या जैत्या खातीर विशेश करून मागता कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या सर्वांक खातीर आमच्याच कुटुंबाच्या सद्या खातीर हेणे तेणे शिंपडलेल्या सर्व आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेष करून मागता गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या समेस्त कोंकणी क्रिस्ती भावार्थी लोकां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मंगळूरू उडपी कारवार गोंयां मुंबई दिल्लींत बेंगलोरांत गुजरातांत आनी भारताच्या इतर गांवांत आनी परगांवांत गल्फांत तशेंच इतर देशांनी आसचे सर्व आमच्या क्रिस्ती भावार्थी भाव भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आमी सर्व सांगाता मेळया एका काळजाची एका मनाची जावया एकामेका खातीर मागया आनी भक्तीन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया ह्या संदर्भार आमी विशेष करून हांगासर मिस्तितात देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्घासन भेटयतात हेनरी ओलिवेरा आनी कुटुंब अंजेलोरू अल्बिन फर्नांडिसाच्या बऱ्या भलायके पासत मिस भेटयता फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूरू अर्घासन भेटयता नेल्सन प्रमिळा डिसोज आनी कुटुंब नैरोबी कल्याणपूर अर्घासन भेटयता वलिटा लोबो कुंटल नगर उडपी जल्मदी संदर्भी कॅरीन रोड्रिगसाच्या जल्मदी संदर्भी बॅरीन आसा तें अर्घासन भेटयता क्लेमेंट नोरोना आनी कुटुंब वासई मुंबई अर्घासन भेटयता फ्लाविया तिच्या भुरग्या पासत कारकळ तशेंच देवादीन आविल नजरेदाच्या आनी देवादीन फ्लोरीन कार्डोजाच्या आत्म्या पासत मिस भेटयता रॉल्फी आनी विल्मा कार्डोजा मिरा रोड तशेंच मार्गरेट
पिंटोच्या बऱ्या भलायके बसवत मिस भेटयतात फर्नांडीस मिस भेटयतात डिसोजा कुटुंब आणि सर्व कुटुंबाच्या मोगाची तिच्या बऱ्या भलायके बसवती आम्ही मागे जे कोणा मागताना बसेल आमचं उडास काढया त्यांच्या बसवती या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो. ख्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ख्रिस्ती जिवितांत आमी पैण करून आसा ख्रिस्ती भावार्थ आमी आदारून जिवन आसा तर ख्रिस्ती जिविताच्या भावार्थांत जियेतना जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय आनी जेजूक आमी परगट करूंक जाय जेजू कोण म्हणलें सत जाणा जावंक आनी जेजूक परगट करूंक जायची कृपे देणी ह्या विशयाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागून घेवया एक बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळ जमानान हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया मोगळ समया सगळ्या म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत तूं कोण म्हणलें सत जाणा जावंक आनीकी हांव चलोवलां ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बोगसणें मागोवन म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुझ्या भुरग्यांचेर तूं दया दाखय काकूळ आमची कर सर्वेस्परा तुझ्या परजेचे तू दया दाखय काकूळ आमची कर बघा समया विशेष करून जायते बोटी तुका परगट करूंक आमी सुकन पडल्या तुका जाणाय आमी जावंक ना तुका परगटी करूंक ना आमच्या राटावळींत आमी मेथेर जाल्या ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बोगसणें मागोवन म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुज्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळ आमची कर सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळ आमची कर आमची भावार्थी जिविता मुखान जायते बरें तूं आशेताय तुजो सर्गी समजो बाप सर्व बरो तुमी जाय जाय सर्व बरीं आमचो मसोर आमचो राग आमचो द्वेश आमचे अगे आमचे जिद्द जोडेपटी हेरांच्या दुखाक कारण जाला तुज्या दुखाक कारण जाल्लें आसा समया पश्चात्तापोवन बोगसणें मागोवन म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुज्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळ आमची कर सर्वेस्परा तुझ्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळ आमची कर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता
सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडी बरदोळे दामफ्या सर आमच्या घर संगतीर इराद्या खातीर जे कोण आमाक तोंड बसयला तांच्या खातीर विशेष करून मागे देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्या आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फोव कर आनी अधीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजांतीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप शेबनाक रावलेराच्या कारभाऱ्याक दळबरांचो सर्वेस्पर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडोवन सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताजे हातीन दितलो तो जेरुजलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणाकच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणाकच उगडचो ना एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचे शिवासन जातलो देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार तुझो मोग सर्वेस पोरसनाक बळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका मुझ्या तोंडांतली प्रार्थना ऐकून घेतली म्हूण सर्वेस पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता तुझ्या दुता मुखार म्हजी कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सृष्टांक नमस्कार करता तुझो मोग सर्वेस पोरसनाक बळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका विश्वासी सगळा प्रास वर्तेन तुझे नाव आनी तुवें दिल्ले उतार देखून तुझ्या नावाची होगळी गाता तुका उलो मारतेल्या वेळी तुवें म्हाका काण दिले म्हजे काळीज घट कर म्हाका धैर्यान
कृत्यां तू विसर नाका सर्वेस पोर करूस महोन्नत तरी कालक्याचेर तोंड दिश्ट घालता गर्विश्टांची वळख तो पयसतावनच धरता तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पोरा ससनाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पोरा ससनाक बाळटा तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका सां पावलोन रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो आ कितली अगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजुनी कोण अटपीत ताची फैसला कोण परकीत ताचो वांटो सरेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोणे ते ताका पयले दिला आनी उपरांत प्रतिपोल म्हूण ताचे लागचे घेतला सर वस्तू ताचे तावन आराम जातात ताचे मारिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात ताका जावं महिमा सदा सर्वता आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय हेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो भाग्यवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. उपरांत सेजारिया पिलिप्पी नांवाच्या प्रांताक येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या सिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक कोण म्हणटात. तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुवां म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रोक म्हणालो भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय बगर सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां तूं पेद्रो म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवडे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नांत. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या सिसांक ताकीद दिली. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो मतावाच्या वांजेलांतली बोवापुरबायची जेजूची उतरां आमी आयकली. जेजूक एक आतुराय आपणाक लोक कितें म्हणटा. जेजूक एका रितीची आतुराय आपणा विशांत लोक कितें उलयता
म्हणली समजोवची एक आतुराय. जेजू सर्व जाणा त्यो सरसंगती विशांत तो बरें जाणा. आपणा विशांत लोक कितें म्हणटा, आपणाक लोक कितें म्हणून आपयता, आपणा विशांत लोक कितें उलयता तें सर तो जाणा. पूण जाल्यारय जेजूची ही एक आशा, जेजू तें एक आतुराय. आपणा विशांत लोक कितें म्हणटा म्हणलें. पूण जेजू सर्व जाणां तरी हे सवाल तो कित्याक विचारता गी म्हळ्यार सिसान थंय जेजूची अभिप्राय कशी. लोक सोडया, सीस जेजू विशांत कितें चिंतात हे समजोवच्या खातीर जेजू एक सवाल ताका उडयता. फाटल्या 3 वर्सां तावन जेजू सांगता रावुल्ले, जेजू सांगता जेवुल्ले, जेजू सांगता आसुल्ले, जेजू सांगता खेळुल्ले, जेजू सांगता आपलें जिवीत समर्पीत केल्ले, जेजू सांगता भोवुल्ले, जेजूचे असर्यां पळयल्ले, जेजूची मात कार्यां देखिल्ले. हे सीस जेजू कितें म्हूण समजून घेतात, कितें म्हूण समजून घेतला हे जेजू समजोवच्या खातीर जेजूकी बरें जाण आसले सीस कितें करतात म्हणून. पूण जाल्यारय जेजू एक सवाल, रँडम सवाल तांकां विचारता. तूं म्हणटा आपणा विशांत लोक कितें म्हणटा पळया. आनी सीस हांगासर थोडी जाप दितात, थोड्यो जापी दितात. तूं तो स्नानीक जुवांव म्हणटात, तूं तो एलिया म्हणटात, तूं तो जेरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात पळया. म्हळ्यार तूं एक व्हडलो मनीस, मात कार्यां करचो मनीस म्हणटात. म्हणून सीस थंयसर ताका जाप दितात. वो लोक जेजू विशांत वायट उलयतालो. जेजू एक बेबदो, एक पोटारी, एक कावगो, ताची तकली फिरवल्या अशेंय उलयल्ले आसतात. हे सगळें जेजू बरें जाणा आसलो. आमी सुवार्थांत आयकता जेजू विशांत तो थोडे म्हणटात शास्त्री फारिजेव आनी थोडे नाकारी मनीस म्हणटात तो बेबदो, तो पोटारी, तो कावगो, ताची तकली फिरवल्या अशा उतरांनी जेजू विशांत उलयल्लें आसा. आनी जेजू सिसा विशांत बरें जाणा आसलो. ब्रेस्ताराच्या राती मळ्यांत मागतना थंयसर ताका कैद करूंक येताना हे सगळे पळोवन धांवतले तें तो जाणा आसलो. पेद्रून हांगासर एक जाप दिली, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून ताणें जेजू विशांत सांगलें. जाल्यारय पेद्रू विशांत जेजू बरें जाणा आसलो. तो कितें जाणा आसलो, वचचो पेद्रू देवाळाचो सपूत घालून म्हाका विकृत करतलो, म्हाका नाकारतलो म्हणलें तो बरें जाणा आसलो. तांच्या पैकी आसलो जुदास, 30 नाण्यांक जेजू विकृत करतलो म्हणलें जेजू जाणा आसलो. तें जाणा आसूनय जेजू विचारता हांव कोण म्हूण म्हणटात, लोक कोण म्हूण म्हणटात, तुमी कोण म्हूण म्हणटात पळया. एक आतुराय आमकांय आमच्या जिवितांत म्हजे विशांत तो कितें उलयता, म्हजे विशांत तो कितें उलयता म्हणली एक आतुराय आसा. देखून चड आतुराय आसले मनीस विचारतात म्हजे विशांत तो काले म्हणटा, म्हजे विशांत तो कितें म्हणटा. तुमच्या जिवितांत ती पुरो आसूंक पुरो. घरांनी जी येताना शेजारची ती म्हजे विशांत कितें उलयता, शेजारची ती म्हज्या विशांत कितें उलयता म्हणलें एकामेका तुमच्या इश्टा लागीं विचारची, खबर काण घेवची संवय आसा. ती आतुराय. जर तर बरें 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 तुजे विशयां सांगलें जाल्यार या म्हज्या विशयां सांगलें जाल्यार म्हाका खुशी जाता. बरें सांगलें जाल्यार तो बरो, तो उदारी, तो हुशार, ते अशें सांगलें जाल्यार. पूण म्हज्या विशयां कांय इल्लें नेगेटीव सांगलें जाल्यार म्हाका बेजार जाता. आनी खंडीत हांव बरें आसूंक जाणा जावंक आशेता. आमची ती संवय पळया, आमची ती संवय. थंयसर काजाराच्या माटवाक आमी गेल्या जाल्यार भलायकी मागचें विधान आसा. भलायकी मागतना आमी त्या न्हवऱ्या विशांत व्हंकले विशांत पुगारचें कितलें पुगारता आमी थंयसर. ताची सुखी आसल्यार कांय सुखी म्हणटा खंय ना. कांय एक सन्मान आसा, कांय एक मान आसा, सन्मान आसा. आनी त्या सन्माना दिसा त्या मनशाक पुगारलें. पूण कांयच ताका आमी दुखचें उलयना. आमी
ताका संतोश बरी दवरूंक पळयता. एकलो मनीस मेलो जाल्यार आमी पळयता श्रद्धांजली. आतां सडाव सगळे गरजेने आसा श्रद्धांजली भेटोवचें. आनी ती श्रद्धांजली थोड्यांची 1 पेज, थोड्यांची 2 पेज, थोड्यांची 3 पेज, थोड्यांची अर्द घंटो पर्यंत आसता. कितें सांगतात म्हळ्यार तांकां गतू ना. कोण एकलो श्रद्धांजली भेटयता ताका लागशिल्ल्यान त्या मनशाची वळख ना. वळख आसल्यारय जर तर वळख आसलो मनीस श्रद्धांजली भेटयलो जाल्यार सगळ्या जिवितांत तो कश्ट नासतना एक पुटी मणी ताची भेट करना. एक पुटी मणी तो जिवंत आसतना ताच्या विशयान बरें उलयल्लो ना. एक पुटी मणी ताच्या जिवंत आसतना ताच्या विशयांत परगट रितीन खंय बरें सांगलें ना. आनी मेल्या उपरांत आमी घंटे घातले उलयता तो मनीस बरो, तो मनीस तसो, तो मनीस असो, तो मनीस असो, तो मनीस बरो म्हणून. पूण सगळ्या आमच्या जिवितांत जिवंत आसतना कितलें आमी ताका बरें म्हळां, कितल्या विशयान कितल्या संगतीन ताका आमी पुगारलां तें आमी नेणाव. तें आमी नेणाव. मलगड्याची सांगणी आसा मेल्ल्या म्हशीक दाकुट्टी दूद म्हणून. मेल्ल्या म्हशीक दाकुट्टी दूद घे म्हळ्यार जीव आसतना ती म्हस गुड्डू दूदूच दिनातली. गुड्डू म्हस दूदूच दिनातली, ती वासरूय घालनातली. पूण ती म्हस मेल्या उपरांत अयो म्हस मेली न्ही, दाकुट्टी दूद मेळटालें म्हणून चाललें. तशेंच हो मनीस मेलो जाल्यार ताचे नातलेले गूण सांगून आमी पुगारचें आसा आनी बंडल आमी सांगचें आसा. तस जाल्यार व्यक्तीक जेजू खंडन करता. जेजू तस जाल्यार व्यक्तीक तिरस्कार करता. तो म्हणटा तुमी भायर एक उलयतात, भितर एक उलयतात, तुमी मुखार एक उलयतात, फाटल्यान एक उलयतात, तुमी हेरांची तोंडां मनां काळजां गोड करूंक उलयतात. तशें करचें सारकें न्ही. तुका बरें उलोवंक काय तो मनीस जीव आसतना उलय. तुका बरें उलोवंक काय तो मनीस जिवंत आसतना उलय. तुका बरें करूंक काय तो मनीस जिवंत आसतना वच ताची भेट कर. मेल्या उपरांत तुवें इतल्या लोकां मुखार तुजी बाडाई उलयल्या कितें फायदो? कांयच फायदो ना. आनी जेजू असले चिंताप दवर न्हू सिसा मुखार हें सवाल घालता. म्हजे विशांत लोक कितें म्हूण म्हणटा पळया. तूं स्नानीक जुवांव. कित्याक स्नानीक जुवांव एक कडक मनीस सता खातीर जेल्लो, सतत ताचें सर्वस्व फोट तो बिलकुल सांगिनातलो. सता खातीर आपलें सीस पर्यंत कापूंक ताणें परवानगी दिल्ली. आपले सीस पर्यंत ताणें समर्पण दिल्लें. देखून जेजू म्हणटा हांव सत आनी वाट, सत वाट आनी जिवीत. हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. आनी म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय सर्गीच्या राजा कोणूच करचो ना. आनी 6 जाणां जाल्लो स्नानीक जुवांव सताच्या वाटेन चलता. तो म्हणटा एलिया प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी एलिया प्रवादी ताका सिरगे उबान घेतलो आनी हो प्रवादी आनी जेजूक सरी करतात. तूं एक वर्तो प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी. जावं पुरो जेरेमिया, जावं पुरो इसाया आनी खंयचे प्रवाद्या पैकी तूं एकलो. कित्याक तूं देवाच्या नांवी उतर परगट परताय. आनी ह्या वेळार पेद्रू जेजू विचारता तुमी सीस कितें म्हणटात? तुमी म्हज्या सांगात 3 वर्सां आसात, 3 वर्सांत आसात, तुमी रावल्यात, तुमी लागशिल्ल्या वळखतात म्हाका. तो पेद्रू म्हणालो सोम्या तूं जावन आसा एक क्रिस्त जिवा देवाचो पूत. पळया हें कित्याक पेद्रून म्हळें? पेद्रून कित्याक म्हळ्यार पेद्रून थोडी गणितां जेजू ती लागशिल्ल्यान ओळखून घेतिल्लीं आसात. एक जेजू ताबर पर्वता रुपांतर जाताना जेजूचे ते मुखामळ ताणें पळयलें. जेजूचो वैभव ताणें पळयलो. देवाचें उतर ताणें आयकलो. आनी ह्या मुखांतर पेद्रू प्रेरीत जावन जेजू लागीं म्हणालो कितें म्हणालो? जेजू प्रेरीत जावन तो म्हणालो तो सोम्या आमी हांगासर रावया, 3 तंबू मारया. 3 तंबू, एक तुका, एक म्हाका आनी एक एलियाक. एक तुका, एक एलियाक आनी एक मोइजेक. 3 तंबू मारया. एक मोइजेक, एक तुका आनी एक एलियाक. तुजे सांगात आमी रावता म्हणून तो म्हणालो. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळय हांगासर एक अनुभव पेद्रूचो थंयसर जालो. दुसरो अनुभव पेद्रूक जाल्लो तो थंयसर सरोवरान जेजू उदका वयल्यान सोडून येताना. थंयसर जेजू उदका वयल्यान सोडून येताना आपणाकी सोलोवंक फरमाय म्हूण ताणें सांगलें आनी पेद्रूय उदका वयल्यान सोडलो. आनी तो अनुभव पेद्रूचो तो बुडोवंक लागलो दुबावलो देखून. पूण तो अनुभव थंयसर ताचो जिव आसुल्लो. लाजाराक जिवंत केल्लें. कुसोन गेल्ल्या त्या लाजाराक 3 दिसा उपरांत ताणें जिवंत केल्लें तें घडीत पेद्रूक तें विसरूंक नजो जाल्लें तसलें. कित्याक 5,000 लोकांक उंड्या मासल्यान वाडलेलें तें घडीत आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक बेसायदाच्या तळ्या लागीं गुण केल्लें. आरगार मनशाक पाक्यान देंवोन उक्तें करन पाक्यान तें देंवोन ह्या संदर्भार त्या आरीगारा मनशाक सोम्यान गुण केल्लें.
असली अजापां सोम्यान केल्लीं ती पेद्रोन रूप पळयल्लीं आसात आनी ह्या मुखांतर पेद्रो जाण आसुल्लो हे सादारण मनशान करचें काम न्ही वा खंयच्याय प्रवाद्यांनी करचें काम न्ही बगार हें देवान मात्र करूंक साध्य जाता आनी वसू देव मनशा रुपी संवसाराक आयला म्हणलें सत तो परगट करता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो असलें एक जेजू विशांत समजोणी जेजू विशांत वळख करून घेतिल्लो पेद्रो जेजू मुखार कितें म्हणटा भागी जाता भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता तुका हें उगडापे केल्लें खंयच्याच मनशान न्ही खंयच्याच संवसारान न्ही खंयच्याच पिडे शिडेन न्ही बगार त्या पवित्र आत्म्यान सर्गींच्या त्या बापान धाडलेल्या पवित्र आत्म्यान ही संगत तुका उगडापी केल्ली देखून पेद्रूक एक अधिकार मेळटा एक अधिकार मेळटा तो कितें म्हणटा तूं पेद्रो म्हणजे खटप आनी ह्या खटपाचेर म्हजी धर्मसभाव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत उरूंक शकचे नांत हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो सावयो दितलो जे कितें तूं संवसारी आडवरतलोय ते सर्गीं आडवरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गीं सोडयलेलें जातलें म्हणलें सत आज जेजू हांगासर उगडापें करता म्हळ्यार जेजूक खरेपणी कोण वळखूंक शकता ताका सर्गींचें राज पक्का म्हणून जेजू आज ह्या मुखान दाखोवन दिता सर्गींचें राज तुका कट्टिट्टा बुत्ती सर्गींचें राज तुका बांदून दवरली बुती म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून जेजू कोण म्हणलें सत हांवें वळखूंक जाय जेजू कोण म्हणलें हांवें जेजून तर तें सवाल म्हाका आनी तुका विचारलें जाल्यार हांव 40 दिसांनी 3 40 आनी 4 वर्सांचो क्रिस्तांव तूं कितल्या वर्सांचो क्रिस्तांव तुजी प्राय तुका सांगता तूं कितल्या वर्सांचो क्रिस्तांव तुजी प्राय तुका सांगता इतल्या वर्सां क्रिस्ती जिवीत जियेल्या उपरांत आज तुजे लागीं तेंच सवाल विचारीन जाल्यार वा जेजू तुका विचारी जाल्यार तूं कसली जाप दितलो जेजू कोण म्हणून विचारलें जाल्यार कसली जाप दितलोय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जाप दिवंक आमकां कश्ट मारतात कित्याक म्हळ्यार जेजू कोण म्हणून म्हाका कळीत ना कळीत ना थोड्यार मनशां आसा जेजू म्हाका बचाव करतलो जेजू म्हाका गूण करतलो जेजू म्हाका बक्षितलो जेजू म्हाका कुरपा दितलो जेजू म्हाका तें करतलो जेजू म्हाका हें करतलो पूण जेजू तुज्या जिवितांत कोण म्हळ्यार सत तुवें जाणा जावंक जाय जर तर हें सत तूं जाणा जावं जाल्यार तुजी क्रिस्ती जिवीत आनीक अधुरी उरतली ती संपूर्ण जावची ना कित्याक ह्या संवसारी जिवितांत सगळ्या जिवितांत तूं थंय हांगा धांवलोय थंय रितीर केली हांगा रितीर केली थंय नव्यान केलें हांगा नव्यान केलें पूण जेजू कोण म्हणलें सत तूं जाणा जावं शकनाय देखून तूं अधुरी उरतलोय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कोण म्हणलें सत जाणा जावचे प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो इश्ट जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजी सकत जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो उजवाड जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजी समजणी जावंक पुरो जेजू म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो धैर्य जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो शारोती जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो वयस जावंक पुरो जेजू कोणी जावं दी पूण हें आमी सत जाणा जाताना म्हज्या जिवितांत जेजू म्हजो शेजारी जेजू म्हजो भाव जेजू म्हजी भयण जेजू म्हजो पेलो म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय जेजू कोण जेजू म्हजो कश्ट तल्लो पेलो कश्टांत आसलेलो म्हजो पेलो जेजू म्हणलें आसा जर तर म्हजो पाटला उदार देखून तूं एक कप शेळें उदक तुज्या भावाक तूं दिताय जाल्यार म्हज्या पाटला उदाराक तूं दिताय जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुखोसो ना जे कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करतात तेंच तुमी म्हाका करतात आनी हें जावन आसा जेजू 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 कोण जेजू खंयसर आसा जेजू खंयसर मेळटा हें आमी समजूंक जाय क्रिस्मसाच्या फेस्ता दिसा राती आमी गायताना म्हणटा ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो रडच्या बाळशाच्या रुदानांत तो मेळ्ळो कश्ट तेल्या त्या म्हज्या भावा भयणी थंय मेळ्ळो आंतळूं पांगळूंक नासतना कश्ट तेल्या इवान कडकडतल्या त्या एका दुबळ्या व्यक्ती थंय तो मेळ्ळो कसऱ्याच्या बुट्टे रडतल्या त्या बाळका थंय मेळ्ळो वखद करूंक पिडेक वखद करूंक पयशे नासतना कश्ट तेल्या त्या एका पिडेस्ता थंय मेळ्ळो आनी हो जेजूक आमी सोदी जाय
नाही जेजूक फकत देवाळांत, नाही जेजूक फकत मंदिरांत, नाही जेजूक फकत आलतारीर सोदचें न्ही, बट कष्ट तेल्या लोकांमध्ये सुसूंक जाय म्हणलें, जेजूक सोदूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. त्या प्रमाणे एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. मुगळ भाव भयणीनो, आमी उबी रावया. त्रिएक देवतें आसलो आमचो बाबार्थू सारया सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक सर्वदेवदारा बापाक सर्गान भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यार गर्भे संभवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, 5 वर्सांनी कसोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सरकार सोडलो, सर्वदेवदार देवाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिवांनी मेल्ल्यान दे मरस विग्रह येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक कतोलीक पयस सभे भक्तां स्वेकतार पदकाचे भोगसणे कुडीचें जिवानपण सस्तनाचें जिवीत. आमेन. मगळ भाव भयणीनो, आतां आमी उसारलेल्या ह्या सभावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुझ्या पुताचो खरो अनुभव जोडोवन पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गींच्या राजाची मौल्यां संवसाराच्या सर सुवात्यांनी परगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर्व लोकांची उर्बेन सेवा करूंक आनी खरी क्रिस्ती तत्वांची वळख दिवंक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या संवसारार विविध कश्टा नश्टांक वळख जाल्ल्या सर्व युवा जाणांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांकां तांचो बेस विसरून काडूंक तुजी कृपा दी. काम नातलेल्यांक बरें काम फावो करी, सैरीक नातलेल्यांक सैरीकेचें देणें फावो करी, आनी अशें कसल्या वायट सुयेक वायट संगतीक बली जायनासतना तुज्या पुताच्या जेजूच्या त्या शेगुणांनी वाडोवंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व भुरग्यांनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक आनी जिवंक आधुनीक माध्यमाचे गुलाम जायनासतना क्रिस्ती भावार्थाचे शेगूण परजळीत करूंक आनी ह्या मुखांत्र आपणाच्या जिविताच्या बऱ्यापणा खातीर आवय बापायच्या मार्गदर्शनाखाल वाडोवंक जिवंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सुसूंक तूं तांकां आदारांनी बोळ दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. प्रत्येक रितीन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या सगळ्या लोकांक तूं सुडका सुडवण लाभय. पिडेस्तांक गूण कर. तांची सेवा करतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हांगासर एकठांय जाल्ल्या माध्यम मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजी गुण करची सगत लाभय, तुजो आशिर्वाद लाभय. तांणी घरच्या हर एका वावरांत वावटेंत जैत लाभय आनी मागलेली सगळीं तेसावां तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बर दोळे धांपया. आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडया. तांचे बसोत आमी मागया. सर्गेंच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां. तुज्या पुतान दिल्लो तो उलो आपूण कोण, आपणाची मौल्यां कितें, आपणाची शिकवण कितें म्हणलें सणा जावन त्याच सोम्याक आमचो करून त्याच सोम्याक परगट करूंक आनी त्या सोम्याक जिवंक आमकां तुजी कृपा दी, आदार दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर केला तो जीवित सोडलं जातो सस्ताच्या कोणी मी निर्मोळ
मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका हुंड्या वायला सवे घे तूं आमकां भर आमची जिवीत तुज्या मोगान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पयस जादवाक सर्वेस्पोर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा एकच बलये वरूया आमकां तुजी आपणालेली परजा करून तुवें घेतली दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतून जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सरस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सगळे मिदी घालया मुगल भावानो भयणीनो भोव अपुरब्याची घडी भोव पवित्र घडी आतां आमी भेटयता उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगसान बदलची घडी हे संदर्भार जेजू कोण म्हणलें 7 जाणां जावची कृपा मागया आमकां जायत्या जाणांक जेजू विशयान 2 शब्द उलय म्हळ्यार उलोवंक येना काजाराक च्या दोतोरनीक आयलेले न्हवरे आनी व्हंकलो म्हजे लागीं दोतोरनीक बसलेल्या वेळार तांचे लागीं हांवें कांय विचारलें जाल्यार जेजू विशयान कांय इल्लें सांगताय गे म्हणून कांय 1 वा 2 शब्द वा 2 वाक्यां मात्र कश्टांनी सांगतात उपरांत कांयच गोतू ना जेजू म्हळ्यार कोण म्हणलें हे म्हज्या मोगाच्या बाबडीर असली परिस्थिती आसा देखून जेजू म्हणलें कोण जेजू म्हज्या जिवितांत कोण म्हणलें 7 जाणां जावंक ताका परगट करूंक जाय आसची सगळी कृपे देणी विशेश करून आमी मागून घेवया आनी आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया बापा करुस्तू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची
तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडून हेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गसिवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बाबा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां आनी तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगाती तुजो पती भाग्यवान वजूजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान वजूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदराची आजना मतीन दवरना जेजू कोण म्हणलें सत आनी जेजू लागशिल्यांक ओळखूंक आनी जेजूक आपणाचो करून घेवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन सोमयान शिकलेले मागणे सांगत मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेले आमची ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार दे करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडोनदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी सगळी आमी दिंबी घालया हांगासर पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली
आपण कोण म्हणलें सत आम्हा समेस्तां उगडापें केल्लें आनी हें समजून ताका आमचो करून घेवंक ताका परगड करूंक ताचे संगत जीव कुलो दिता ती येशळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया सुये म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका भवना पूण तुजे कसुतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळू आमेन मग भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ वो क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य ना देखून आत्मीक रुपार क्रिस्ताक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया सुमया तूं आमचे संगात ये आमच्या काळजांत तुये आमच्या मनांत तुये आमच्या जिवांत तुये आमच्या कुडीन तुये आमच्या घरांत तुये आमच्या संगात राव सोम्या तूं कोण म्हणलें सत जाणां जावंक म्हाका शिकय म्हाका कृपा दी तुका परगट करूंक तुज्या संगात जिवंक आमकां आदार लाभय म्हणून मागून सोम्याक आमचो करून घेवया मोगन भरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवन जिणी नंदन करता स्वागत मोगार सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवन तुजे थंय जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता प्रार्थुया सर्गेच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दी आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी मुगल भावनो भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां भोव अपुरबायाचे रितीन भक्तीन आनी मनान एका काळजान आनी एका मनान भक्तीन येमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या पासून आनी आम्हा समेस्तां पासून मागलेल्या पासून तुमकां हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणटा प्रतिरितीन देव बरें करूं म्हणटा हांव भाऊ मॅक्सीक देव बरें करूं कित्याक भोव अपुरबायाचें संगीत करून ताणें आमकां आदार दिला पाठिंबो दिला ताका काळजांत तावन आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाच्या आशिर्वादां मागता आमचे म्हज्या सांगासरी लविटा भयण लविटा मुलकी फ्रिगजीचें तें तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता मॅक्सी सांगाता सोम्या परगट करचें वावरू तें करून आसा तुकाय आमी अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा भाऊ जॉयसन बोवापूर बॅन हांगासर अर्येका मिसाची तो मांडावळ करता तसोय मनपूर्वक उपकार बावडता भयण विल्मासोय उपकार बावडता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो हे सगळे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यमा मुखान पळोवच्या खातीर बोवापूरब्याची मांडावळ करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक भाऊ विनोद गंगोळी तशेंच अविनाश आनी तें सगळें कुटुंब हातूंत मेथेर जाला फाटल्या लॉकडावनाच्या वेळा तावन आजून पर्यंत निरंतर वावर करून आमकां आत्मीक रितीन उर्बेवंत करूंक देवाची कृपा आमच्या जिवितांत निरंतर वाडोवन येवंक ते आदार दिवन आसात तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता तुमकां देव बरें करूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोना पिडा अजुनूय विस्तारते आसा हे संदर्भार आमी आमची जागृत करया आमची भलायकी आनी आमचो जीव आमच्या हातांत आसा सरकारान दिल्ली सुचना पाळया
आनी मुखांतर पिडा चड विस्तारन अशें आनी आमकांय ती लागन अशें आमी जागृत सांबाळया आनी ह्या पिडेच्या सुटक्या पासून निरंतर आमी मागया. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी सगळीं देमी घालया. देवाचो आशिर्वाद, त्रिएक देवाचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. हरी एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हरी एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. हरी एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोदता. हरी एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सौम्या तुजो आधार मागता. हरी एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोय आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी